सगळे मोबायलान घुसतात सारखे रातभर मोबायल पळयता. सकाळी उठना आमी पयलीं इतके उत्साह जातले की सकाळी बेगीन उठून 7 सुमार सगळे बोमाडे हे ते केल्ले सगळे रंग बीन सगळे एकठांय करताले. सो आतां ते खूब कमी जाला आनी डिस्को बिस्को खूब जाला. सो सगळे भुरगे थंयसर वयतात. सो हांगासर वाड्यांनी कोण तितके आसनात. म्हणजे पयलींच्या भशेन होळी मनयताले धुवट तशें आतां ना. भुरगीं मोबायलान सो कितें सांगूंक सोदता युवा पिढीक की आतां ते मातशें तेंच्यांनी बंद करपाचें. आपल्या वाड्यार फॅमिली वांगडा रावपाचें. ते होळी साजरी करपाची कशा तरेन मनयलेली आसा. एन्जॉय कितले कशें केली आमी. खरेंच तुका एन्जॉय इतले बरें केलें की आयज जे धाकटे भुरगे आसा ते भुरगे आसतनाचे आमी हांगा देवळा कडेन बोडनेश्वर ल्हानपणाचे येताले. आयज आमचे भुरगे धाकटे आहात. आमी व्हडले जाणटे जाल्ले आसा. सो खरी एन्जॉय अशी बरी केल्ली आसा आमी. खरीच बरी होली म्हणजे जी आमची हिंदू धर्मांची होली आमचो जो रंग जे सगळ्या लोकांच्या संवसारान जे आयुश्यान येता पळय तशें दिवपाचें आनी अशें कलरफूल फुडलें लायफ लोकांक देवान दिवपाचें हे हांव बोडनेश्वर देवा कडेन एक विनंती करता. आनी खरी आमी बरी होली केल्ली आहा. देव बरें करूं. हॅप्पी होली सांग. हॅप्पी होली. Feeling of Holi. Every year, Holi we come over here, celebrate with our friends, family, and all our residents of Kalangut. People across religion celebrate this very festive occasion, that is festival of colors. This is nothing but bringing everybody together. Like people walk around, they put color on each and every person. This is to bring color in your life. या होळीच्या निमित्तान आमी सगळे एकठांय येवया. फेस्टिवलाचो कलर म्हणटा म्हणजे रंगो का त्योहार म्हणटा आमी. हो कलर आमी सगळ्यांक स्प्रेड करया, सगळ्यांक शेअर करया आनी सगळ्यांक फुडें घेवन एकठांय वचून आमी आयज खूब खुशीन भोगता की जी होळी आसा ती आमचे सगळे धर्म जातीचे लोक सगळे एकठांय येवन खुशयेन ही होळी मनयतात. आनी ही परंपरा आमची कितलीशीं वर्सां जाली जी पुर्वजान दवरलेली. दामबाबा कडसून जी होळीचो नाल धरून स्टार्ट करपाची ती आयज पर्यंत चलिल्ली आसा. आतां ह्या फावटी शिगम्या उत्सवाचो अध्यक्ष बाब आमचो आमदार वास्कोचो दाजी सालकर जाल्लो आसा. तेजी आख्खी कमिटी बऱ्या भाशेन हांगा ऑर्गनायज केल्लेली आसा. सो मागता देवा कडेन दामबाबा कडेन असो तेंचो आशिर्वाद आमचे तिनूय आमदारांचे तशेंच आख्ख्या मुर्मुगांवच्या तालुक्याच्या लोकांचे आसूं. आमचो संकल्प आसा, हांव आसा, बाब दाजी आसा, तिगोय बरोबर आहा. म्हणजे कलराचो म्हणजे प्रमाणूय वाडलो आनी ब्रायट जालें. आनी हो ब्रायट फ्युचर मुर्मुगांव तालुका आख्खे गोंयान आसा हांव समजता. अल्टिमेटली आमी खुंयचे धर्मान जे कितें आमी प्रसंग करतात देवा कडेन कनेक्शन लावपाचें. आज कलरफुली आमी कनेक्शन लायता. बरे भशेन सगल्यांनी हे फेस्टिवल एन्जॉय करचें.